मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगळीं आमी उबी रावून यादनिकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करुया. गायनाचो अंक A26 पेज 13. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. बोगाळ भाव भयणीनो, सोबीत गायन आमी आतां गायलां. तुज्या राज्यांत व्हरून आमकां सगल्यांक पावय. वय आमी हीच वाट चाल करता देवाच्या राज्यांत पावूंक. एक कुटुंब कसो, एका कुटुंबान जेवन आनी हो व्हडलो कुटुंब पवित्र सभा इगोर्ज मात आमचो समुदाय. आमी सगलीं ह्या घरांत ह्या राज्यांत आसूंक गरज. न्हय फकतच पाय माय भुरगीं वाटेर सांडोवंक जायना, सर्गेचे वाटे वयलीं कोडसरोन आसूंक जायना. ही आमची जबाबदारी. आनी ह्या दिसांनी आमी ह्याच कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता. आनी आयचो विशय कुटुंब, एक जिवीत जियेतलो समुदाय. हो समुदाय एकवटान बांदुया. इंग्लीश भाशेन फॅमिली इज अ कम्युनिटी ऑफ लायफ अँड लव. लेट अस बिल्ड दीस फॅमिली इन लव अँड युनिटी. ह्याच विशया प्रमाणे आमी जियोंक आनी ताचे खातीर मागूंक ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. पातकांची दूख धरून सगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बेसत बेगेवून सुदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करत म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सर्वेश्वरा सासनाच्या देवा तुवें पातोवाच्या बागेवंत आंतोनी खऱ्या पावाडताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकावेलें वाचप. मेल्ल्यांक पुरून आयले तेच राती हांव मेलो आसलो देखून राज हांगाच्या ओंतीक तेकून आळ पडलो. गोरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धापूंक ना. ओंतीर म्हजी तकली वयर पाकोयली आसता म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजागेर वेचें पडलें. पूण जितले ते वखद दिताले तितलोय हांव चड कुड्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दीस नासतना उरलो. सगळ्यान म्हज्या भाव भयणींक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमास गांवांत वचोसर हायकारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजो परमस केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करून लायताली तितल्योय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक कोत्ताली. एकदम मासाच्या 7व्या दिसा शिवण दिल्ले ती तिणें तयार केले आनी दोनयांक पावयले आनी तांणी तिजी मजुरी फारीक कोच्चे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बुकुलो दिलो. बुकुलो घरान पावतोच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, वो खंयचो हाडलाय? चोरून बा हाडूंक नाय मू? चोरयेचो जाल्यार बेगीन तो ताच्या दोनयांक पोत्तून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हटलें, चोरून हाडूंक ना. म्हज्या कामाचें फारीक कोच्चें करून एक देणे कशें तो म्हाका दिला. हांवें तिचें सोत मानिनासलो आनी तें दोनयांक पोत्तून दिवंक लायतालो आनी ह्या पासत हांव तिजेर तिडटालो. शेकी तापोवन तिणें म्हटलें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां आनी तुजे बऱ्या कोन्यांक कसलो फोळ मेळ्ळो? तुजें सगलें आतां सगल्यांक गमलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, ताजें काळीज स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावत. म्हणुया, ताजेर काळी स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावत. जो कोण सोरेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसद पितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांची संसद सोदो. जबाब, ताचें काळीज स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें काळीज स्थिर आसा, सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें घट्टण जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो.
जबाब ताजें काळीज धीर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता सदोळ हातान तो दुबल्यांक वांडटा ताजें बरेपण सदांकाल तोखतलें चड आनी चड मान ताका मेळटलो जबाब ताजें काळीज धीर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया वोटो बाप जेजूचो मोहिमेवून देव आमचो तुमची मोत उजवाडाव तुमचो आपोवणेचो कितलो उंच बरवासो उक्तापो तुमकां जावं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू भाग्यवंत लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजाल्या वेतालो तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भशेन जेरुजाल्या गेली आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्या गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून तो तांकां मेळ्ळो ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गुणांचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठ्ठें हो जाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती हो जाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें पुता तुवें अशें आमकां कित्याक म्हूण केलें पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावल्या आनी जेजून तांकां म्हळें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांच्या बराबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बोगाळ भाव तो कालचो विशय देव एक कुटुंब आमी ह्या कुटुंबाची वांगडी कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळा देवाचो पयलो ओरिजिनल कुटुंब बाप पूत पवित्र आत्मो आयज आमकां शुभ वर्तमानान पवित्र कुटुंब पयली होली फॅमिली आयचो विशय कुटुंब एक जिवीत दितलो समुदाय जिवीत जिवाळ जीव आसलोलो हो समुदाय एकवटान बांदुया कुटुंब फॅमिली इज अ कम्युनिटी ऑफ लायफ अँड लव लेट अस बिल्ड दीस फॅमिली इन लव अँड युनिटी इंग्लीश भाशेन
एका दिसा एक जाणटी शामाय आपले एकले तरणाटे नातीक सुमार 22-23 वर्सांचे नातीक घेवन फादराशीन आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर, ही म्हजी नात, बरी पासार जायना. ते म्हणटा न्हीद सारकी पडना, भिरांत कशी येता, तोंडाक रूच ना, जेवूंक कशें दिसना. आनी हे भाशेन तें सांगता आनी सारकें जेयना आनी भिरांतूच येता, कलकलूंक जाता. मागणें कोर फादर, एवांजेल रोजार कोर. फादरान विचारलें, आनीक कोण आसा घरा? आमी दोगांच रावता हांव फादर. माय आनी पायकूय ताची मामी डॅडीन ताका सोडलां. तींच ताका त्रास कोत्तात. ती म्हणटा ताका, तूं भायर वच, खंय भायल्या देशांत तूं शिकलाय, हांगा कित्याक रावताय? तुजो भाव आनी तुजी भयण पळय भायर वचून आमकां कितले पयशे धाडटा, लाखांनी दुडू धाडटा, आनी तूं हांगासर कितें कोत्ताय? तूं भायर वच, भायल्या देशांत सर्विसे खातीर आमकां पयशे धाड, नाजाल्यार आमच्या घरांत रावूं नाका. म्हाकाय तांणी भायर घातलां. घर म्हजें, सगळें बाट बेंस प्रॉपर्टी म्हजी, ती घेवन आसात, पूत खाता. आनी हांव आनी इदू गोट्यान रावता. गोठो आमचो आदीं गोठो आसलो, आतां गोरवानान, आतां आमी गोरवां जाल्या. हांव त्या गोट्यान आसा. बेश्टी आमी शेड कशी कितें करून ताणें दिल्या आनी आमचें आदलें घर ताणें मोडलां, व्हडलो बंगलो काडला आनी दोगांच तीं रावतात. आनी आमकां त्रास कोत्तात, गाडयो फोस्त्यो आनी वरी करून ह्या तरणाट्या. ताचे त्या खातीर तें बेसूरवाणें कशें जालां. मागीर त्या तरणाट्याक फादरान विचारलें, तूं कित्याक भायर वचोनाय? तो शिकलाय तो इतलें. आनी तेन्ना कांय बरो जाबाब त्या तरणाट्यान दिलो, फादर, हांव भायर गेली जाल्यार हे शामांक कोण पळयतलो? बापूय डॅडी मामी डॅडी कांयच तांकां दिना, तिका दिना, वयल्यान स्वता येता, भायर घातल्या फॉर नो रिजन. ती दोगांच रावंक सोदतात, तांकां फकत जाय पयशे. हांव भायर गेली जाल्यार तिका कोण पळयतलो? तिका पळोवपाक हांव रावलें. आनी हें तरणाटें एका दोतोर आशिल्लें, डॉक्टर आशिल्लें काम कोत्ता. आनी तो कितें दोतोरूय ताची परिस्थिती पळोवन ताका कितें सुबेज दिता. ह्या भुरग्याक केन्नाय घरा येवपाक लेट जाता, वयर जायते पेशंट आसले म्हणटकूच ते काबार जायसर रावचें पडटा. ताचे वाटेर आडखोडी घालप रातच्यो. हें तरणाटें सांगता म्हणटा, एक दीस म्हणटा येदो व्हडलो फातर घातला म्हणटा वाटेर आपले, म्हणजे तें आपूण येवन पडोन त्या इस्कुटरीन मरो. असल्यो म्हणटा आजनेरी ती कोत्ता. हें आयकोन म्हणटा पाद्री आपणाक, पाद्री म्हणटा शॉक जालो. आनी चेडवाचें तरणाट्या त्या इश्टी मोसांव दिसलें. वो आवय बापूय फकत तांकां दिसला दुडू. We are called to live in relationship. We cannot live without each other. आमी एकामेकाक हे भाशेन तर कुटुंबानूच हें जालें जाल्यार आमचो हेतू फकत दुडू गिरेस्काय बाट बेंस हें जालें जाल्यार मागीर तें फेल. आयचो विशय ती बेश्टे टॉपीक ते मागीर आयकोंक बरें दिसतात. कॅप्शन बेश्टें तें, नो एक्शन. They are only captions, no actions. आयकोंक बरें दिसता तें टॉपीक. एक्शन. 4 जाण भाव
वडिलांच्या घरा खातीर झुजतात 16 वर्सां जालीं. द केस इज इन द कोर्ट. एकामेका लागीं उलयनात 4 जाण. कारण कितें? तें घर व्हडलें घर तें आतां मोडोंक पावलां. कोणाक मेळटलें, कोण खातलो, तांचो तो प्रश्न. समुदाय आयचो विशय म्हणटा कुटुंब एक जिवीत दितलो समुदाय. हो समुदाय एकवटान बांदुया. अशें जर जालें जाल्यार तो एकवट आनी खंय येत आसतली दुस्पोट. हार्वर्ड युनिवर्सिटीन 50 वर्सां फाटलो अभ्यास केल्लो आसा आनी तांचे प्रमाणे ताचो एकूच प्रश्न आसलो आख्या संवसारान चड कितें आमकां धादोसपण दिता, संतोश दिता, खंयची वस्त. आनी हो सगळो अभ्यास 1 आनी 2 वर्सांचो न्हय, 50 years 50 वर्सां तांणी तो वेगवेगळ्या मनशां लागच्यान गांवांत देसांनी अभ्यास तांणी स्टडी केल्या. आनी ताचे प्रमाणे तांकां एक जाबाब मेळ्ळो तो असो, आमची नातीं गोतीं ती आमकां समाधान दितात जिविताक, न्हय दुसऱ्यो वस्तू. दुडू भांगार गिरेस्काय, दुडू आमकां खुशालकाय चड दितात जिवितान ना. आतां 2000 रुपयांचेर नोटाचेर फार आयला. सगळे जाण पत्ते बँकांनी धांवतात आतां चेंज करपाक. 5-6 वर्सां फाटीं चड बार व्हडलो आयिल्लो. दुडवाचें मोल 0 जाल्लें. आतांय 2000 नोटीचें मोल 0 जालें. मेवलें समाधान आमकां. डू वी वॅल्यू रिलेशनशीप? आमी मोल दिता ह्या आमच्या संबंदाक, नात्या गोत्यांक. हेंच आमी भाव भाव म्हूण एकामेकाक वळखना, भुरगीं म्हूण आमी आवय बापूय वळखती पळय. आतां क्रिस्तांव कुटुंब, क्रिस्तांव तरणाट्या चेडवाक शामायशीन शामायंक पळोवपाक रावता म्हूण पयस केलान वयल्यान स्वता येता. तूं आनी हांगा राव नाका, तूं वच आनी आमकां पोटलो धाड दुडवाचो. लाखांनी तुजो भाव पळय, लाखांनी आमकां पयशे धाडटा. भयणींक पळय. ही परिस्थिती आमची. आनी ही गरजेन येवन आमी कांय बरी गायनां करता. देव आमकां जाय देवाक चड मानतांव. हें जिवीत आमचें देवाक मानतलें. देव आमकां जाय फकत ही गरजेन. घरा वचोन मागीर हें खंय पावलां आमचें जिवीत. The families which is founded and given life by love is a community and wife of parents and children of relatives. हो समुदाय कुटुंबीक जिवीत दितलो. वस्तूंनी दुडवांनी आमकां जिवीत मेळना. होच आमचो रिलेशनशीप संबंद. कालच्या दिसा तें आमी नियाळ्ळां. फामील म्हळ्यार फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, जणांचो समुदाय. अशें जालें जाल्यार देखी सांगतलो जाल्यार जायत्यो आसात. ही आयची परिस्थिती. एकलो प्रोफेसर सांगतालो, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शिको, रिटायर्ड तो. एकलो सांगता आपूण म्हणटा वाटेंतल्यान वयतालो, बरे आंबे दिसले झाडाक. रूच येयली म्हणटा आपणा आंब्याची. एक मेळटलो काय म्हणून पयल्यार कंपावंड आसा व्हडलीं, जायते पडल्यात आंबे. कोणाय हातलांक ना. जायतो वेळ उलो केलो, कोण जबाब दिना. गेट मातशी उक्ती आसली भितर काय वचूंक सोदतालो, सुणो आयलो धांवून. हांव भायर आयलो, गेट बंद केली. मागीर एक जाणटेलो आयलो. कित्याक आयिल्लो? म्हाका एक आंबो मेळत. एकूच कित्याक रे? और रे जाय तितले. हांव रावतां लोक येवपाक हांगासर, और जाय तितले. तो सांगता जाणटेलो, तुका एकलोच रावताय? वय. मागीर तो थंयसर एक समाधी आसली, तो पुसतालो एक समाधी. ती कोणाची समाधी? आपली बायलेची. दुल्लो बसलोलो. कितलो वर्सां जालीं मेल्यार? 6 वर्सां जालीं. आनी तूं एकलोच रावताय? वय. भुरगीं नात तुमकां? तशेंच समज. भुरगीं नाच म्हणून समज तूं.
म्हळ्यार तुमकां समजलें कितें सांगूंक सोदता. 3 जाण भुरगे आसात. हांव एक व्हडलो प्रोफेसर सोशियोलॉजी रिटायर्ड, ही जाणटी पिराय. तिगूय शिकोन व्हडले जाल्यात. सगळें म्हजें घेतलें तेणी, दी 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 करून दिलें आनी आयज हांव हांगा रावतां. हेंय ती म्हणटात तुका नातरां लागीं पोतरां लागीं उलोवंक जाय जाल्यार हें घर आमकां दी, होय लुगार सगलो आमकां दी, नाल्यार आमच्या भुरग्यांक नातींक एका पोत्यान तुज्यान हात लावंक जायना, उलोवंक जायना, पळोवंक जायना. तो म्हणटा, आपणाक सांगूंक लागलो हांव कशें दिवंक, हें म्हजे बायलेचें, ती एकलीच भाव भयण ना, तांचें तें प्रॉपर्टी, ती म्हाका दिल्ली ताणी, हांव भुरग्यांक कशें दिवंक, म्हजें खाल्लें हाणें. आतां हांव एकसुरो रावतां. भुरग्यां लागीं उलोवंक जाय, आपणा नातरां लागीं जाल्यार हें आमकां दी. मागीर आपलो भुरगो धांवून आयलो, म्हणटा आपूण उलयता, 4 आंबे खाल्ले म्हणटा उलयता जायत्यो बाबड्यान गजाली सांगल्यो, आपणाकूय बोंगोंक दिसलें. आपल्या आपल्या भुरग्याक धाकटो 5 वर्सांचे ताका सगल्याक घेवन भोंवलो म्हणटा, बरो खुशाल काय भोगली ताका, बरो पोशेलो म्हणटा, बरें दिसलें म्हणटा तुज्या नातवाक घेवन भोंवडावून. ताच्या नातवांक घेवन भोंवपाक ना ताका परवानगी, तेंय आमकां दी. आयज शुभ वर्तमान आतांच आमी आयकलां. सायबीण माय जुजे आपल्या पुताक घेवन वर्साच्या वर्सा परबेक वेताली. धर्मीक वस्तू शिकयल्यो. 30 वर्सां जेजू सायबीण माय सांगाता आसलो. For 30 years, long years, he was with his mother. तिणें ताका घडयलो, शिकयलो. देवाचो पूत तो देवान धाडलेलो खरो, पूण तिणें ताका मार्गदर्शन दाखयलें, दिलें कशें चलूंक जाय, कशें जियोंक जाय. संवसारांतल्यो मार्ग तिणें दाखयलो ताका. बेश्टी नांवांची न्हय ती, नांवां खातीर नासली. विचारलें कित्याक तुवें अशें गेलें उरलां, आयकलां कितले फावट शुभ वर्तमान आमी आयकलां. बाकी हो झुजेन ताका मेहनत करपाक, काम करपाक, जिविताक फुडो करपाक, कश्टांक संकश्टांक शिकयलो, तयार केलो. जर आमी भुरग्यांक आमच्या फकत पयशांच्योच खबरो सांगता, हें कर म्हाका पयशे धाड आनी कितें कर, जाल्यार आमी खंय पावलां. सायबीण माय आमकां देख, ह्यो परबो आमकां करपाक हेंच करूंक आपयता. देवाच्या उतराचेर आमचो चड भर आसूंक गरज. कितले जाण आमी देवाचें उतर वाचता, शिकता. तोबीताच्या पुस्तका वयलें वाचप म्हूण सांगल्यार काड बायबल उक्तो कर म्हळ्यार आमकां सजमतलें. कितें सांगता गो बाय फादर, तोबीत म्हणचेर कितें हें? जायतीं जाणां विचारतलीं, खबर आसची. बायबलूच आमकां खबर. मागीर ह्यो वस्तू जातात, कसलीच वळख ना. कालच्या दिसा आमी दोतोन सुरू केल्या. ह्या सुमारान ह्या म्हयन्यांत आमी दोतोन आमी 9वें वर्स सुरू करता. दोतोन म्हळ्यार कितें? ताका 3 पावंडे आसात. इंटेलेक्च्युअल लेवल, हेड लेवल. इंटेलेक्च्युअल लेवल ही पयली आमी स्वता आमचे देकोर कोत्ता ते इंटेलेक्च्युअल नॉलेज. हेड लेवल, ते हार्ट लेवल 3 पावंडे आसा ते. मागीर ते हार्ट लेवल काळजान तें वचोंक जाय. मागीर हँड लेवल कार्यान तें देंवोंक जाय, तुज्या प्रॅक्टीस करूंक जाय. फादर म्हजो भुरगो दोतोन जाणा म्हटल्यार जायना. कितें जाणा तो हेड लेवल बेश्टें तेकोर केलां, ती दोतोन न्हय. हें आमी जाणा जावंक गरज. दोतोनीन 6 पावंडे आसात. नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स अँड फेथ, भावार्थाची आनी पवित्र पुस्तकाची वळख. तुजो भुरगो आनी तूं दोतोन शिकलाय, पवित्र पुस्तकाची वळख आसा, हो पयलो पावंडो. मागणें करूंक तूं तुका कळोवंक जाय. यू शूड नो टू प्रे. तूं जाणाय, तुजो भुरगो जाणा. दुसरो पावंडो. तिसरे सुवातेर टू लीड अ बेटर कम्युनिटी लायफ, समुदायीक जिविताचो विशय. पार्टिसिपेटींग एक्टिवली इन द लिटर्जिकल लायफ, मिसाचे बेटेन बरो वांटो घेवप, पवित्र सभेंत इगोर्ज मातेन मिसळ जावप.
त्या खातीर ते आमचे यूथ म्हणून आसा, आमचे कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन म्हणून आसा, तातूंत मिसळ जावप आनी निमाणे सुवातेर टू लीव अ मिशनरी लायफ. मिशनार जिविताक व्यक्ती करूंक आमी ते तयार करप. जर आमी हें भायलें हें दिलें भर दिलो जाल्यार ह्या वस्तूचेर कशें जातलें. त्या दिसांनी पयलीं वाचपां आमकां बरीं मेवटात. तोबिदाच्या पुस्तकांतली वाचची 14 बी आसा ताका चॅप्टर हावेसूर. बरी शिकवण आसा आवय बापायक भुरग्यांक. बरें नातें तोबीत, ताची बायल आना, तोबियास तिजो पूत आनी तांची सून सारा. तोबितान कितें सांगलें आपल्या पुताक तोबियासाक, बरी शिकवण दिली. तो म्हणटा, वेन आय डाय गिव मी अ प्रॉपर बरियल. हांव मोत्तलो तेन्ना म्हाका एक बरें भशेन मरण कर. काल हांव सांगतालो माई पायच्या मरणांक ते दोतोराच्या कोण आयलो ना, दोनूय भुरगीं आयलीं ना. बरो डिसंट बेरियल दी म्हाका. मागीर फुडें तो म्हणटा, आफ्टर आय एम गॉन शो रिस्पेक्ट टू युअर मदर, टेक केअर ऑफ हर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लायफ, अँड वेन शी डायज bury her beside me. Remember, she has risked her life to bring you into this world. So try to make her happy and never do anything that would worry her. काय बरी बूद. कोण दिता? बापूय दिता पुताक. दुखय नाका तिका. खूब त्रास काडल्या तुजे खातीर तिणें. हें आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता. मागीर तो मोग कसो वाडटलो, समुदाय कसो आमी कशें जियेतले, मागीर आमी अशेंच किकोत करतले. पयशे मेवल्या पुरो. एवरी डे ऑफ युअर लायफ कीप द लॉर्ड आवर गॉड इन मायंड. देवाक सदांच मनान दवर. नेवर सीन डेलिबरेटली, मुद्दम वायट करूं नाकाय. ऑर डिजओबे एनी ऑफ हीज कमांड्स. देवाचे मांदामेत मोडूं नाकाय, चोरूं नाकाय, फोटोय नाका, लुटूं नाका. मान रेस्पेद दी वडिलांक, हाका ताका मनशांक. पेल्याच्या जिवाक मान दी. ऑलवेज डू वॉट इज रायट. नेवर गेट इनवॉल्व इन एनीथींग इवल. वायट आनी नाका जाल्लें करपाक मेतेर जाय नाका. बी ऑनस्ट, बी सिन्सियर, अँड यू वील सक्सीड इन वॉट एवर यू डू. प्रमाणीक जा आनी तूं वयर सरतलोय. Give generously. Marry a woman of our tribe because we are descendants of the prophet. आमकां एक नांव आसा, आमी प्रवाद्यांचे संस्थेंतलीं. कोणाय लागीं काजार जावप न्हय. आयज भुरगीं आमची तरणां कोणाय लागीं कोणायक विचून काडटात पार्टनर. ताचो भावार्थ आसा, ताका भावार्थ ना तें पडूंक ना. म्हाका बरो लागता, म्हाका बरो दिसता, म्हाका बरें दिसता. कोणूय कोणाय लागीं काजार जातात. बरी बूद दिता. पयशे व्हडले म्हटले म्हणटकूच मागीर कोणूय कोणाय ते इम्पॉर्टन्स मानी ओ प्रॉपर्टी. आनी पयलीं देवाक मनान दवर. बी लॉयल टू युअर ओन रिलेटिव्ह. सोयऱ्यां दायऱ्यां, इश्टां मित्रां, भावां भयणी सगळें बरे भाशेन झगडी करूं नाकाय. कोर्टान वचो नाकाय. 4 भाव गेल्यात ते भाशेन. कितें काम करून घेतलाय ताचें फारीक कर. डू नॉट ड्रिंक सो मच वायन दॅट यू गेट ड्रंक, अँड डू नॉट लेट ड्रिंकींग बिकम अ हॅबीट. पियोवपाची संवय करूं नाकाय. आयज आमकां सोरो ना जाल्यार जाता. आमचे कोमुन्यांव जावं, क्रिज्म जावं, बातिजाद जावं, सोरो जावं, कनेक्शन कांय ना. पूण विदावट दॅट ड्रिंक वी कॅनॉट हॅव सेलिब्रेशन्स. बापूय पुताक बूद दिता. टेक द एडवायस ऑफ द सेन्सिबल पीपल अँड नेवर ट्रीट एनी युजफूल एडवायस लायटली. कोणें कितें बरें सांगलां तें वयल्या वयर घेनाका. जावं तो फादर, कोण एक वडील, सिरियसली घे. वयल्या वयर डोंट टेक इट लायटली. टेक द एडवायस ऑफ सेन्सिबल. कोणाचें कितें आयको नाकाय आनी कित्याक कितें करूं नाकाय.
जायते वांकड्यो बुदी दिवपी नाका जाल्लें सांगपी आमकां आसात. आनी आतांच्या काळार रुमर्स पसरावपी नाका जाल्ल्यो खबरो पसरावपी ताचेर चड आमी सोत मानता. कालूच पयर एक कोटेशन वाचलेलें, रुमर्स आर कॅरीड बाय हेटर्स, इज स्प्रेड बाय फूल्स अँड एक्सेप्टेड बाय इडियट्स. ते कितेंय हेचेर सांगता, युट्यूबार सांगलें तें सोत म्हूण आमी मानता. ते मानतात ते म्हणटा इडियट्स. इडियट्स म्हळ्यार मूर्ख. ते कोण पसरायता? पिशे मनीस, फूल्स. रुमर्स आर कॅरीड बाय हेटर्स, इज स्प्रेड बाय फूल्स अँड एक्सेप्टेड बाय इडियट्स. आमी तसले जावया नाका. देवाच्या उतरां तें सोत, ह्यो जायत्यो खबरो कॉन्कॉक्टेड म्हणटा आमी, कालोयल्ल्यो, भुरग्यांक तें आमी मार्गदर्शन, तें सारकें आमचें मार्गदर्शन दिवया. तातूंतल्यान हे चारूय वस्तू, चारूय शेगूण आमकां दिसते. फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, सर्वींग लायफ, एकामेकाची सेवा करतले हांव, आमचें जिवीत आसा तें सेवा करपाक. पार्टिसिपेटींग इन द डिवेलपमेंट ऑफ द सोसायटी, बोळकावपाक न्हय, लुसकोण करपाक न्हय. शेअरिंग इन द लायफ ऑफ दी चर्च. इगोर्ज मातेच्या जिवितांत वावरांत मिसळ जावप, तें म्हाका जायना, तें म्हाका जावचें ना. यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ दीस कम्युनिटी. जायना म्हणून कांय ना, जाता. एक सारवण घेवन तरी तुज्यान काम करूंक जाता. इगोर्जेन वावर आसा, हे एक सारवण घेवन तरी दाखय तुजो वावर, कंट्रिब्युशन दी तुजें. तेन्ना तो आमी थंय मोग मोयपास वाडटा. नाजाल्यार ते मागीर म्हाका पयशे धाड, म्हाका पयशे धाड, नाजाल्यार तूं वच. कोण एकलो म्हणटालो, जज व्हडलो सुप्रीम कोर्टाचो, 33 वर्सां ताणें काम केलें. जिंदगी तो को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है. जिंदगी को जीना आसान नाही. जियोप सोंपें न्हय, पूण तें आमी सोंपें करचें पडटा, करूंक गरज. तें कोत्तलें हांव जाल्यार हें देवाचें उतर आसा. एकामेकाक शिडकावूं, एकामेकाक वयर काडूं. पयल्या वाचपान बरो संदेश आमकां दितात. तोबीत आपले बायलेक विचारता, कुड्डो जाला तो. एक बोकडी हाडलेली, चोरून बिरून हाडूंक जाय न्हू, चोरयेचें आमकां नाका, चोरयेचें आमकां पोचना. ह्यो तर वस्तू घडल्यो, हे नाका जाल्लें तर सोडलें जाल्यार आमचो समुदाय, आमचो घोराबो, कुटुंब मोगाचो जावंक पावतलो. आनी तें धादोसपण ते हार्वर्ड युनिवर्सिटीन डिक्लेअर केलां ते भाशेन, नातीं गोतीं आमचें तातूंत आमकां समाधान मेळटा. हें घट सोत मनान दवरून ते दिशेन आमचीं पावलां मारूंक आनी आमचें कुटुंब व्हरूंक आमी पावतले, अशें जावं मागुया. उबी रावन आमच्यो थोड्यो गरजो दुनिया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या कुटुंब्यांत तशेंच शेजारां सोबे सदांच आमी देवाचे आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आनी हे तरेन आमची समुदाय गोट करूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. हे तेरेजनाचें इतेसांव बेटयलां
एंटनी आनी जॉनिता फेर्नांडीस भाग्यवंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान तांकां सुबा आशिर्वादान भरूंक आनी कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो करूंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, आमचे कुटुंबाक नमुणे तुवें आमकां दिल्ले आसात. पवित्र त्रित्वी तुमची आनी पवित्र पयली कुटुंब फामील ह्या कुटुंबाची देख घेवन आमचे कुटुंब आमी चलोवं. पवित्र पुस्तकाची ऊब, पवित्र पुस्तकाचो झरो आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमी आपणावून पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें सत मानूंक न्हय. नाका जाल्ल्यो खबरो सोशियल मिडियाचेर वायरल जातात त्यो ताचेर चड वेळ पिड्यार करिना जावं, पूण पवित्र पुस्तकांत वचून देवाचें उतर, देव कितें म्हाका सांगता, तूं कितें म्हाका सांगताय हाचेर आमी चड भर घालूंक आनी आमचें कुटुंब मोगाचो समुदाय करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C14 पेज 34. आमची भेटो काढता, आमची काळजां तातून घालता, आमची मनां दुखोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आंतरान हाडटा, ताका चोरो समोर पिता, आमचे सुख सोर्बे टोयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो उंडो बोदोल तोलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें मोडिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नवे सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या भक्ताच्या उगडासाक भेटयल्लें तुवें पवित्र केल्ले पोरजेचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. ह्या दैवीक गुठांत वांटो घेवन तूं आमचो मोग करताय तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसो. आमची काहाळ जावं बहारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट
पृथ्वीर तांचे जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणे आमचे ओस्कोतायेक धीर आनी गोठाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत. बळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. गदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बेसत समोर वचून. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. कनोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मून शाप आसत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन म्हण परगट्टा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप आमच्या घोवळी बापाक आनीक सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मूख आमोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर आजीर आसलेल्यांची दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार बारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची पवित्र सभेची आमच्या धर्माची शिकवण दोतोरन सगल्यांक आमकां ती लागू जाता. ती तकलेच्या इंटेलेक्च्युअल लेवलाचेर न्हय हेड लेवलार ती दवरूंक न्हय देकोर करून सगळें जाणा म्हूण दाखोवंक न्हय तें हार्ट लेवल हँड लेवलाचेर पावूंक. आमच्या जिविताची बदलावण आवर मॉरल लायफ तें सुदारना जाल्यार पळोवंक. भुरगो दोतोन जाला जाणा म्हूण न्हय ताचें मॉरल लायफ सारकें आसा तो चोरता. चोरपाची संवय तो चोरीत आसा जाल्यार ताका दोतोन सजमोंक ना जाली. हेड लेवलूच आसा. फटी मारता भुरगो भुरग्याची दोतोन जाल्यार ना. मॉरल लायफ थंयच आसा ताची. म्हणटकूच दोतोन म्हणटात ती तकलेन दवरूंक न्हय काळजान हाडूंक आनी काळजांतली कार्यांत आमच्या हँड लेवल. तेंच कोत्तेलें हांव केल्यारूच आमचें कुटुंब जणांचो समुदाय मनशाचो समुदाय मोगाचो समुदाय जावंक पावतलो. अशें जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोची येता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आपल्या आवय बापायच्या मार्गदर्शनाखाल सायबीण मांयच्या बागेवंत जुजेच्या मार्गदर्शनाखाल चलून बापाक मानता तसलो जाल्लो देवाचो पूत जेजू ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतेली. जण एकलो आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनियाच्या वेळार आमी गायन करुया. D2 पेज 47.
जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं ताचो बापूय आमचो भाव, आमी सगळीं ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं आत्मो दिला सोडलेल्या आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळीं सगल्या रूपे जेजूचे, आमी सगळीं आमी सगळीं आमी सगळीं सोमेस्त आमी भाव भयणी, आमी सगळीं एका जीवन भरलोली, आमी सगळीं एका जेवणात बसलोली, आमी सगळीं आमी सगळीं आमी म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा आमचो स्वामी जेजू. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी भोव मोगाळ बापा, स्वताचो उजवाड आनी भावा भयणीचो मोग उदीक करून कुटुंबांनी आमच्या काळजांनी सांबाळूं आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवं. जेजूच्या मासा रक्ताच्या ह्या पवित्र जेवणान आमकां दिसान दीस चड आदार मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात तुमचे कुटुंब मोगाचो समुदाय करूंक तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. थोड्यो कळोवण्यो कोणाक तर मिसां दिवंक जाय
वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमच्यान वचून दिवं येता. मिसा उपरांत सवेनूर रूम उक्तो आसतलो. तुमकां धर्मीक वस्तू जाय जाल्यार थंय मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग संक्रांती भाशेन हांगा आनी एअर 4 व्हिलर फाटल्यान शिमितोरीच्या पार्किंग लॉट आहा थंयसर. फकत 4:30च्या मिसाक आमी सगळे 4 व्हिलर्स हांगा दितले हांव, कित्याक मागीर गोड्डी ना, दुसरे मीस ना, कित्याक हे मीस काबार जाता, दुसरो लोक भितर येता, ताका लागून आमी ही मांडावळ केल्या. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक व्हीलचेअर आसतल्यांक एंट्रन्स हांगा रॅम्प केल्लो आहा. त्या रॅम्पाचेर तुमच्यान हाडूं येता, जाल्यार ते पावंडे चडून तांकां अवघड जाता. आमच्या वस्तुऱ्यांचो सेल्फ हेल्प जायते ग्रूप आहात हांगा. तांणी आपल्यो रांदल्यो वस्तू तयार केल्या, तो तुमच्यान घेवं येता बँड स्टँडांतच आनी तुमच्यांनी तांकां आदार दिवं येता. आमची कुमसारां आज 2 मुण्यारी आहात, फादर हायसिंथ आनी फादर एलेक्झांडर. थंय कुमसुंदर भायर आहा आनी तेजे कुशीक रूम आहा. एकलो कन्फेसर भितर आसतलो, एकलो खंयच्याय वखदाक तुमी कुमसार जावं येता. कित्याक आदीं आमकां मांडावळ दिल्ली मीस जाता आसतना कुमसारान चलची नात, पूण पयस आहात, ती कोणाक एफेक्ट. तुमी तर मिसाक येतात आनी तुमकां दिसता आमच्यांनी कुमसार जावं येता, वचोन कुमसार जावन परतून येवं येता. हें आदीं नासतलें, पूण हांव तें कोत्तां कित्याक तुमकां वेळ ना. वेळ थोडो मेवता ते वेळार सुमार हे आमचे पाद्री आसतलेत. फाल्यां एकूच आसतलो, कित्याक आमकां फाल्यां मिटींग आहा. ते पासत हेरां दिसांनी 2 आमी कन्फेसर्स हाडूंक केल्यात तुमकां आदार दिवं. खंयच्याय वेळार तुमी मिसांत मांडो घेतात, तुमच्यान कुमसार जावन परतून येवं येता. साळगांवचे सिमनरीचो रेईतोर आमचे कडेन मागता आपले सिमनारी पासत कितेंय तरी डोनेशन दिवंक, कित्याक आदीं रोमांक तावन सगळे सिमनारींक आदार येतालो. आतां रोमान बंद केला आनी रोम आमकां सांगता तुमी तुमचे ओन सोर्सीस सोदून काडात. आनी ते पासत ताका हांव गोडाय जाता, कित्याक 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आनी ग्रॅज्युएट्स हे सगळे ताच्या खाला येतात. सो ताणें डोनेशन कुपनां दिल्यान तुमकां रिसीट मेवतलो. आनीक ती तुमच्यांनी मागीर थंय भायल्यान आनी आमचे रिडेम्पट्रिस्ट मिशन केल्ले तेन्ना आमी बुकलेट्स छापलेल्यो, तेची जायती मागणी आहात. सकाळचे सांजेचे कोणाक भुरगें ना तांकां भुरगें कुसव्यांत आसतलें कशें वाडोवंक जाय ती सगळीं आहात, त्यो आमी तुमकां फ्री दिता. आनी सालिगांव सिमनरीचो धाकटुलो मेमेंटो आहा, ताचेर सेमिनारीची खबर बरयल्या. सो तुमी मिसा उपरांत आमची वॉलंटियर्स थंय आसतलीं, तांचे कडेन तुमची फूल ना पाकळी तुमचे कडेन जाता ते आमची सिमनार, कित्याक आमच्यो सिमनार त्यो डिओसिजान सिमनार. आमी सगळे थंय शिकल्या भुरगे आसतना. ते पासत हे सिमनारीक तुमचो आदार तुमी दिवचो. कालच्या दिसाक तुमचें कलेक्शन जालां 9,0250 रुपये. रावन आसलो इतले येतले म्हण, पूण तुमी उदारपणान तें दिलां. बायगोंत आंतोनीक दिलां आनी बायगोंत आंतोन तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. जे भशेन हांव सगळ्या आमच्या मिसांनीच न्हय पूण आमच्या प्रायवेट मागण्यांनी लागून तुमी जीं येतात तांचे पासत केरीत भाशेन मागता तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तुमची मागणी आंतोनीन आयकूंक आनी देवान ती तुमकां दिवंक. उबी रावया. बाय घेवन तुमी दिमी घालतात जाल्यार घालात. बाय घेवन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बाय घेवन आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पळी मागता. नोमान तुका बाय घेवन आंतोन निर्मोडकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ. बोर म्हजें मौन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय.
ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीच तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरमोशान रावता. बायग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निबार. हे वेळार तुका जाय तें माग. ओरचुऱ्यांच्या बागयोंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंड्याक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आतां आमी साल्व करतलो आनी साल्वी पयले बेसांव दितलो. साल्व पयले बेसांव दिता, पयली साल्व करता आनी मागीर बेसांव दिता. उबी रावात. आमचे पासोत माग बागिवंत आंतून प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, आपल्या पेल्याक सोडवणीची वाट दाखोवंक तुजे पवित्र सभेन भाग्योन तांतुनीक तुवें उपसयलोय. ताची देख घेवन आमच्या एकल्याच गुरु जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी पावूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदां काल. आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले. Surya tushi